नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमचे यूट्यूब चॅनलचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया गोंयच्या पद्दतीन कुल्ल्याचे तोणाक, जे खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। तर सगळ्यान पयलीं आमी मसालो काडून घेवया। ताका लागून एका कायलीन थोडें तेल घालून घेता। तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच तातूंत आल्याचे कुडके घालून घेवया। हांगा हांवें 2 इंच आल्याचे कुडके घेतल्या। हे आले हांवें बरें तासून घेतल्या आनी अशे कुडके करून घेतला। ते तातूंत घालून घेता। तातूंत मागीर 5 ते 6 लसणीच्यो पाकळ्यो घालून घेवया आनी ह्यो आमकां एक 5 ते 8 मिनटां खातीर लो फ्लेमीर भाजून घेवपाक जाय, बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय। त्यो अश्यो बऱ्यो तळसून जाले म्हणटकच तातूंत एक मोठो कांदो उबो चिरून घेतला, तो घालून घेता आनी होय आमकां बरो भाजून घेवपाक जाय। तो कांदो आसा तो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेता आनी जितले वेळ तुमी कांदो आनी सोय भाजून घेता तितलोच तो मसालोय खूब टेस्टी जाता। तो कांदो असो बरो भाजून जालो म्हणटकच तातूंत आमी सोय घालून घेवया। हांगा हांवें 1 नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता आनी ही सोय आमकां बरे पैकी भाजून घेवपाक जाय। ती सोयेचो कलर चेंज जाता म्हणसर आमकां ही सोय भाजून घेवपाक जाय। आनी थोड्या वेळान पळयात आमची सोय भाजून तयार जाल्ली आसा। आता तातूंत एक ल्हान चमचो हळदीचो पिठो घालून घेता। 2 मोठे चमचे घालया गरम मसाला। गरम मसाल्याची रेसिपीचे लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान दिला, तुमी पळोवं शकता। मिक्स करून घेवया। अशें बरें मिक्स करून जालें म्हणटकच ही सोय आमकां बरी थंड करून घेवपाक जाय आनी मिक्सरान घालून तातूंत इल्लें उदक घालून बरी बारीक वांटून घेवपाक जाय। आनी ही पळया आमची मिरसांग अशी बारीक वांटून तयार जाल्ली आसा। आतां ही आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत हांवें हांगा थोड्यो फ्रेश मिडियम कुल्ल्यो घेतल्या। ह्यो कुल्ल्यो हांवें बऱ्यो उदकान धुवन घेतल्या, कित्याक म्हळ्यार तांकां खूब रेंव आसता। सो हांवें बऱ्यो धुवन घेतल्या आनी साफ करून घेतला। आतां तुमकां हांगा जाय जाल्यार तुमी ह्या कुल्ल्यांच्यो 2 अर्दां केल्यार जाता आनी 2 अर्दां करपाक ती तुमी कातरेचोय वापर केल्यार जाता आनी आदोळेचोय वापर करूं शकता। ती अशी कातरून घेवया। हे पळया, ताका मागीर आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत कायलीन थोडें तेल घालून घेता। तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच तातूंत कांदो घालून घेवया। हांगा हांवें 1 मोठो कांदो बारीक चिरून घेतला, तो तातूंत घालून घेता आनी हो आमकां कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। बरो गोल्डन ब्रावन जाता म्हणल्यार भाजून घेवया। हो पळया, तो असो बरो भाजून जालो म्हणटकच तातूंत आमी त्यो साफ करून घेतलेल्यो कुल्ल्यो घालून घेवया आनी त्यो एक 5 ते 8 मिनटां खातीर ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय। अश्यो भाजून घेवया। त्यो अश्यो बऱ्यो भाजून जाले म्हणटकच तातूंत इल्लें उदक घालून घेता आनी हांगा तुमी चड उदक वापरप ना, कित्याक म्हणल्यार कुल्ल्याचें उदक आपशी सुट्टा। ताका लागून थोडेंच उदक वापरात। तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेवया। ताजेर मागीर झांकणें घालून हें आमकां एक 5 ते 10 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। त्यो कुल्ल्यो शिजता म्हणल्यार शिजोवन घेवया। तर पळोवया आमच्यो कुल्ल्यो शिजल्या काय ना त्यो। ह्यो पळया आमच्यो कुल्ल्यो अश्यो बऱ्यो शिजल्या। आतां तातूंत तो वांटून घेतलेलो मसाला पेस्ट घालून घेवया। तातूंत मागीर इल्लें उदक घालून घेता। हांगा जितलें तुमकां दाट पातळ जाय तितलें तुमी उदक वापरात। मिक्स करून घेवया, अशें बरें धवळून घेवया। तातूंत मागीर चवी पुरतें मीठ घालून घेता आनी तें अशें परत एकदां धवळून घेता। सगळें अशें मीठ लागपाक जाय, ताका लागून धवळून घेवया आनी ताजेर झांकणें धापून हे एक 5 ते 8 मिनटां खातीर परत एकदां शिजोवन घेवया। आनी हें पळया आमच्या कुल्ल्याच्या तोणाक रेडी जाल्लें आसा। ताका असो बरो खतखतो आयला आनी तातूंतल्यो त्यो कुल्ल्योय बऱ्यो शिजल्या। आतां तातूंत बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया आनी अशे तरेन तुमचे गोवन स्टायल कुल्ल्याचे तोणाक खावपाक तयार जाल्लें आसा। ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात, तुमकांय खूब आवडटली। ही खावपाक खूब रुचीक लागतात। तुमी ही पावा बरोबर, शीता बरोबर किंवा चपात्या वांगडाय खावं शकतात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।